आजपासून ह्या शारदीय नवरात्रोत्सवात आरंभ जातात. तदनिमित्त म्हणतात ते रातचे आज म्हणतात ते 8 वरांचेर पालखी, त्याचप्रमाणे कीर्तन, तसेच म्हणतात ते 10:30 वरांचेर मखरोत्सव त्याची आरती केली जातली. तसेच फाल्यांच्यान म्हणतात ते 9:30 वरांचेर रातचे मखरोत्सवाची आरती अशें जातलें. 9 दिवस म्हणतात हे शारदीय नवरात्रोत्सवाचो कार्यक्रम आसा. तशेंच दसऱ्याची पालखी येता ते 5 तारखेक म्हणजे विजयादशमी दिसा सांजचे 5:30 वरांचेर जातली. तेन्ना सगळ्यांनी हांगा भाविकांनी येवन देवाचे सेवेक येवचें आनी कृपा प्रसाद घेवचो. आयजचें मखर आसा ते 10:30 जातलें. सोमाराक लागून पयली पालखी आसतली 8 वरांचेर, मागीर कीर्तन, मागीर 10:30 आरती. फाल्यांच्यान 7:45 कीर्तन आनी डेली सदांच म्हणटा ते 9:30 वरांचेर मखराची आरती.